page 5, A11. देवा तू आमचो रूम, तुका पोसूंक ओडूंक येता. देवा तूच आमचो शेवट, जिवीत तुका भेटूंक दिता. बापाक पुताक आत्म्याक मोदून मोहिमा सासना. बापाक पुताक आत्म्याक मोदून मोहिमा सासना. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी वांटो घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणींनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना पयले सुवातेर आमी पाप साहेबाचे इंतेन्सावा पासत मागुया. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो इंतेन्सावा जावन आसात त्यो देवा मुखार दवरून देवाच्या खुशे प्रमाणे आनंदान ती वाट फुडें सरूंक म्हूण आमी देवाची कृपा मागुया. आयच्या ह्या मिसा बलिदानांतली वाचपां सदांच आमकां देवाची गोवायक जावं देव आमकां सदांच आपल्या कृपेन भरता, तेच भाशेन दुसऱ्यांक तीच वाट खुशाल बरीत मनान आनी काळजान दाखोवंक म्हूण आमकां आपयता. जो रेखण्याक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हूण मेळिल्ली आसा, ती रिस्पॉन्सिबिलिटी कशे भाशेन आमी चलयता. आमी खरेंच एके भाशेन ती रिस्पॉन्सिबिलिटी फूल 100% दिवन म्हूण करता, काय फकत आमच्यान जाता तितलेंच करून आनी आमी तितूनच रावता म्हूण आमी तेचेर नियाळूंक म्हूण जाय. बरेच फावट आमकां सगळें कितें मेळ्ळें आसा तरी पूण आमी देवा सरशी परतून परतून येता कित्याक आमकां आनीक जाय आनी त्या पासत आमी पातकांनी म्हूण पडटा. तर आतां आमच्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीन सुद्दां चाकर मुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आपल्या सोरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया. मोगाळा बापा, तुज्या एकल्याच पुताक घेवंक आमची काळजां जागी कर. ताच्या येण्या वरवीं नितळ अंतस्करणान तुजी चाकरी करूंक आमकां सगळ्यांक पावय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रभात्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव तो सुर्वेस्पर तुजो देव, तुज्या उजव्या हाताक हांव दवरतां. हांव तुका सांगता, भियो नाका. तुका हांव आदार दितलो. जाकोबा किरकोळ किड्या, इज्रायला हीन वळखे किडे, भियो नाका. तुका हांव आदार दितलो म्हणटा सुर्वेस्पर. आनी जो इज्रायलाचो पवित्र देव, तोच तुजो सोडवणार. पळय, हांव तुका एक दांत्रो करतलो, नवो दांत्रो, दोड्डे दांत आसलोलो. तूं पर्वत मोडटलोय आनी फोंडटलोय आनी दोंगराचो पिटो करतलोय. तूं तांकां वारें घालतलोय आनी वारें तांकां लोटून व्हरतलें. वादळ तांकां जोडली मोडली शिंपडायतलें. पूण तूं सुर्वेस्परा सोबे संतोसतलोय आनी जो इज्रायलाचो पवित्र देव, तोच तुका
ओनंद बरीत कोत्तलो. गरीब आनी दोलदिरी मनशां उदक मागतात पूण तेंब पर्यंत ना. ताणीन तांची जीब सुकल्या. हांव सुरबेस्पोर तांचे आयकतलो. हांव इस्रायलाचो देव तांकां सोडचो ना. ओसोड पडलोल्या तक्षींचेर नदी व्हांवोश्यो करतलो आनी शेतांनी जोरी फुट्टोश्यो करतलो. ओरोणे आसा ते तळे करतलो आनी सुकी जमीन आसा थंय उदकाच्यो जोरी फुट्टल्यो. ओरोण्यांत हांव देवदार रूख लायतोलें, तशेंच बाबूल, भेंडी आनी जैतुनांची झाडां. रानांत लागीं लागीं रोयतलो सोरू, सोरोळ आनी देवदार. अशें सर्वेस्पराच्या हातान हें सगलें केलें म्हूण आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव ताणेंच हें रचलां म्हूण सगल्यांक दिसतलें आनी गमून येतलें. सगळीं चिंतूंक पडटलीं आनी समजूंक पावतलीं. देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. म्हणया, सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. देवा म्हज्या राजा, हांव तुजी वडवी गायतां. सदांकाल तुजें नांव वाखाणटां. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगल्या आपल्या रचनाक कितलो माये मोगाचो. जबाब, सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. तुवें रचलाय तें सगलें तुका दिन वासूं सर्वेस्परा. तुजे भक्ती तुजें वंदन करूं, तुजे भक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटेचे मोहिमा गासूं आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब, सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. अशें सगळे मनशांक तुजी वत्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटेची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोखता. जबाब, सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. उद्गाराक उबे रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. मोळबा दोवा वरे जैतिवंताक देवय, पावसा वरे कुपांतलो तो देंवन येवं, उक्ती जावन जमीन आनी उपसो आमकां सोडवणार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सान मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुवांवा विशयी जेजू परजेक म्हणूंक लागलो, बायलांक जल्मल्या भुरग्या भितर स्नान जातार जुवांवा परस व्हड दुसरो कोण उपजोवंक ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. तरी पूण स्वर्गीच्या राजांत सगळ्या परस ल्हान तो ताचे वोन व्हड. स्नान जाता जुवांव आयलो तेन्ना तावन ते आयज पर्यंत स्वर्गीचे राज नीट भोगता आनी बोळ करतात ती ते जबून घेतात. सगळ्या प्रवाद्यांचो आनी समूर्तीचो निरोप जुवांव येय पर्यंत चलतालो. आनी तुमी हे मात मानून घेतल्यात जाल्यार येवचो आसलो एलायजा तो होच. आयकूंक कान आसात तांणी आयकुचे. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता.
प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणींनो, आयच्या ह्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, सर्वेस्पोर देव आम्हा सोमेस्तांक भिवूंक नाका म्हूण सांगता. कित्याक सर्वेस्पोर देव सदांच आमचे वांगडा तो आसा आनी तो वावुरता. आयच्या ह्या शुभ वर्तमानाचेर जेन्ना आमी नियाळ करता, जेजू आमकां जुवांवा विशयी खबर म्हूण सांगता. जुवांव ह्या संवसारान येयलो तेन्ना तेन सगळ्या मनशांक आपले जिवीत बदलून परतून देवा सरची म्हूण हाडलें. तेच भाशेन जेजू क्रिस्ताची आनी सर्वेस्पोर देवाची गोवाय जावन तेन आपणाक दिल्लेले रिस्पॉन्सिबिलिटी बरेचपणी सांबाळली. आमी समेस्तांक देवान एके भाशेन ह्या संवसारान धाडला एक व्हड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवन. आमच्या जिवितान आमी जेन्ना जेजूक एक्सेप्ट म्हूण करता, तेच भाशेन आमच्या जिवितान जे एक्सपिरियन्सीस जावन आसात ते वरवीं दुसऱ्यांक आमी जेन्ना विटनेसीस जावन तेच भाशेन तांकां देवा सरशी म्हूण हाडटा, आमी देवाचे गोवाय जावन फुडें म्हूण सरता. पूण केन्ना केन्ना आमच्या जिवितान मेळिल्ली एक्सपिरियन्सीस आमी आपले सोरी म्हूण दवरता. दुसऱ्यांक सांगोंक टेस्टिमनीज दिवंक आमी भियेता, दुसरी कितें म्हूण म्हणटली. केन्ना केन्ना आमकां अशें दिसता आमी जर आमच्या जिवितांतले एक्सपिरियन्स दुसऱ्यांक म्हूण सांगोंक गेले जाल्यार ते म्हणूंक आहात खरेंच तूं जावन आसा सांत आनी आमी एके भाशेन वायट रस्त्यार म्हूण चलता. म्हूण भियोन आमी दुसऱ्यांच्या उतरांक लागून आमी थंयच म्हूण रावता. पूण आयच्या वाचपा वरवीं सर्वेस्पोर देव आमकां म्हणटा भियोंक नाका. जें कितें घडचें आसा तें घडटलें. आमी कितलेय जर भितर एक भाशेन रुमान बंद करून जरी आमी भितर आसले तरी पूण जे देवान रचलेलें आसा आनी जे आमच्या जिवितान घडपाचें आसा तें जातलेंच म्हूण. तर म्हज्या भाव भयणींनो, जे भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां जोवाची खबर दिता, तेच भाशेन आमच्या जिवितान आमकां मेळिल्ले सगळे एक्सपिरियन्सा पासत आनी तेच भाशेन सगळी देणी जी आमकां फावो जाला त्या पासत पयले सुवातेर देवाक आर्गां आनी दिनवासणी दिवन तो दाखयता ती वाट भावार्थान आमी चलूंक फावो जावं म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया. तेच भाशेन हे सगळे संवसारा पासत आमी मागणें करुया. सर पदवीदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाला कश्टावलेले पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कोणवळायेन आयकून घे. ही अविचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतराल येवन हे पिडेक लागून दोगतोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार आमी मागता. आमी तुजे सरशी येता आनी तेच भाशेन हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायक अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरोपणा खातीर फावो ते पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. Amen. Page 43, C 35. म्हज्या भाव भयणींनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं.
प्रार्थुया. स्वर्गीचे बापा, तुवें आमकां दिल्लेली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. ताचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारान आमी करूंक पावता. तशेंच ताचे वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावशे कर. हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर ताय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावट आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विले येवजण पूर्ण केले आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तेन्ना तुवें भासयलेली देणी तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी स्वर्गीचे सर दळबारा सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोलात तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका सोय. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मारूंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत, पातकाचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वार उरतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू तुजे मरण आमी समोर रखता. तुजे पुनर्जीवन पण आमी परगटता. तुज्या येण्याक आमी ओद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भागवेंत झुजय, भाग्यवंत धर्मदुता, भागवेंत फ्रांसीस शावेर आनी इनास दिलोयला आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू तायन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका
सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता, तशीच आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणेन पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजभोडकी पदवी आनी महिमा तुजे शासनाच्या शासनाक. सौम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलां ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोवपवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून परूस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तयारी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूनच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तूं एकवटता. तुजे सरशिलो कोडसरून म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. Page 61, D 26.
प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिले आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारान अथीर वस्तू मदीं आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां थकतल्यांक देण्यांक लोभ दिवंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगळ्यांक मेळूंक म्हूण आमी तुजे लागीं मागता, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातसो वेळ बसात. फादर जॉन आनी फादर जस्टिनान हे मीस आमचे पासत भेटयलेले आसा, ताका देव बरें करूं म्हणटा. सगळीं जाणां हांगसर वावुरतात तितल्यांकूय जाणें आयज वाचप केलेलें आसा, गायन करतात. हे मिडिया आनी आमचे ऑफिशियल बसिलिका बॉन जेजू हे यूट्यूब चॅनल खूब वावुरतात. तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्यान ह्या चॅनलाचेर आमचे मीस आनी बाकीचे कार्यक्रम पळोवंक जाता. हे मीस जाले म्हणटोच 8 आनी एक मीस आसतलें. ताचे उपरांत आयज आमी बजिलिका बंद करतले, कित्याक थोडो वार हांगसर चालू आसा, ताका लागून. नाजाल्यार लोक येता आनी आमकां हांगसर वावर करूंक जायना. तुमी काल पेपराचेर वाचलां आसतलें, म्हणटच त्या वावराक लागून म्हण हितून आमी बजिलिका आयच्या दिसा आख्खो दीस 8चे मीस जाले म्हणटच बंद करतले. 11 दिसांनी मीस आसतलें म्हणटच फाल्यां 7 आनी 8 आनी आयतारा दीस 7, 8, 9:15, 10:15. सांजेचें मीस हांगसर आसना, पूण तुमच्यान तें लायव्ह यूट्यूबाचेर आमच्या चॅनलाचेर पळोवंक जाता. ऑफिशियल बॉन जेजू बजिलिका इंग्लीश भाशेन. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी व्हडा भोक्तीन हांगसर येतात. आमचीं काळजां खरेपणी उर्बेवंत जातात, कित्याक आमचो सायब आमचे पासत मागता. तर आमी सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेज 102 G10.